प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो दुसरो विसवोर वोड 18 ते 22 पर्यंत. Mark chapter 2 verses 18 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एकदां जुवांचे सीस आनी फारिजियो उपास करताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन ताका म्हणलें, जुवांचे सीस आनी फारिजेवाचे सीस उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांच्या सांगाती आसत पर्यंत उपास करूंक जाता जायत, तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांच्या मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो, आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. पोरण्या वस्त्राक कोणूय आवडोंक नासलेल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या वस्त्राची सुतां ओडून भायर काडटा आनी फाळो ओदीक व्हड कोत्ता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या चामड्या पोतयांनी कोण भरिना. भरलो जाल्यार सोरो चामड्या पोतयो फुट्टलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच चामड्या पोतयांचो इबाड जातलो. ना, नव्या सोऱ्याक नव्यो चामड्या पोतयो. प्रितीच्या बाबडीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू उपासा विशीं शिकवण दिता. आनी आयज आमी जेन्ना हें उतर देवाचें उतर आयकता, आमी खूब पाटी आमी चिंतता की जें जेजून सांगलां आनी त्या उतराचेर आमी नियाल सजमणी बरी भाशेन मेळना जाल्यार तेन्ना आमी कितें करतले? आमी चुकतले आनी खूब आमी दुसरेंच करतले. आयज जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांचे सांगाती आसत पर्यंत उपास करूंक जाता जायत. आनी जेन्ना कोण लग्नाक वेता आनी थंयसर न्हवरो आसता, कोणूच उपास करना, कोण थंयसर जेवता, खाता, पियेता, खूब दादोसपणी सगळें करता. पूण जेजू कितें म्हणटा ताच्या फुड्यान? तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण न्हवऱ्याक तांच्या मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. भावण्णो, जेजू तांकां सांगूंक सोदता त्या लोकांक जो तांकां प्रश्न विचारता, तुजे शीस उपास कित्याक करिनात? जुवांचे शीस उपास करतात, फारिजियोचे शीस उपास करतात, पूण तुजे शीस उपास कित्याक करिनात? आनी जेजू म्हणटा जेन्ना न्हवरो आसा लग्नाच्या वेळार थंयसर कोण उपास करिना, पूण न्हवऱ्याक तांच्या मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतकूच ते उपास करतले. म्हणजे जेजू म्हणटा तो जावन आसा न्हवरो आनी ताजे शीस जे आसा ताजे बरोबर त्या जेन्ना तो आसा ते उपास करिनात. पूण जेन्ना जो दीस येतलो जेजू स्वर्गार वेतलो तेन्ना ते उपास करतले. आनी आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी सजमता की आतां जेजू आमचे बरोबर ना, देखून ताणें सांगलां की तो आतां गेला म्हणून स्वर्गार, आमी आतां उपास करूंक जाय. आनी ही जी आमकां शिकवण मेळटा, ही चुकीची शिकवण मेळटा, कित्याक आमकां जी उतरां जेजूची कितें तें सांगलां आमकां ताका सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी उपास करता आनी आमी सजमता की जेजून सांगलां उपास कर म्हणून. आनी देखून आमकां उपास केल्या उपरांत आमकां देव बेसांवनी भरतलो, आमकां सगळें बरें जातलें. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. उपास कित्याक करतात कोण मनीस? पोन्न्या कोरार लोक उपास करतालो कित्याक जेन्ना उपास करतल्यान लोक करतालो तेन्ना तांकां देव बेसांवनी भरतालो. उपास करपाची गरज आसली कायद्या प्रमाणे, पोन्न्या कोराराच्या कायद्या प्रमाणे उपास करपाची गरज आसली. पूण भाव भयणीनो, नव्या कोरारान आमकां देव उपास करूंक म्हणिना. तो आमकां आमी उपास केलो ओ ना केलो, देव आमचेर आड येवचो ना. देव आमकां आमी पातक करची ना तर आमी जेन्ना उपास करता करिना देव आमकां बेसांवनी भरचो ना. जेन्ना आमी उपास करता तर उपासाचो कितें फायदो तर? भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन.
जेन्ना आमी आमकां जें दिसता आमच्या कानान आमी आयकता आमकां जे आमच्या कुडीक कोण कितें आमकां कितें वायट लागता आमच्या भावना मदें कितें आमकां वायट दिसता तें आमकां ताचेर कंट्रोल दवरूंक जाय जाल्यार आमकां जाय गरज उपास करपाची कित्याक जेन्ना आमी उपास करता आमी आमच्या मनाचें ट्रेनिंग करता आमच्या मनाची नोडसणी करपाक आमच्या मनाची नोडसणी देवाच्या उतराचेर करपाक तेन्ना आमकां ह्या उपास करून आमकां एक फायदो जाता आनी आमकां आमच्या कुडीक आमच्या मनाक तें ट्रेनिंग करपाक त्या कारणाक लागून आमी उपास करूंक जाय उपास आमी करिना देवाक देव आमकां बेसांव भरपाक ओ आमी करिना जाल्यार देव आमचेर आड वचना आमकां कांय वायट करचो ना कित्याक उपासाची गरज फकत आमच्या फायद्या पासून आमकां ट्रेनिंग करपाक पूण देवा कडसून कसलोच फायदो ना देखून भाव भयणीनो आयज जेजू म्हणटा दोरो तांच्या मदलें काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतकूच ते उपास करतले म्हणजे कितें जेन्ना जेजू शिसां बरोबर आसलो आनी ताका कितें पेकोणी जायल्ली ताका कितें मिलाक जायल्ली जेजू आसलो तांच्या बरोबर आनी जेजू आसतोच ताचे बरोबर तांकां कसलीच गरज ना पूण जो दीस जेजू तांचे कडसून वेता स्वर्गार वेता आनी आतां जेजू तांचे बरोबर ना आतां जेजू आमचे बरोबर म्हणल्यार तो मनीस सारको ना ताजो आत्मो आहा आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी उपास करता आतां जे उतरां जेजून सांगले आमकां जे ताणें आमकां शिकोवन दिल्या त्या उतरांचेर आमची चोत्राय धरून आमच्या मनाची नडसणी करून आमकां ट्रेनिंग दिवंक की आतां जेजू ना तो मनीस कळना पूण ताचें उतर आमचे बरोबर ताजो आत्मो आहा आमचे बरोबर त्या उतराचेर आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या उदेशी आमची चोत्राय धरून आतां उपास करून आतां आमच्या मनाची ट्रेनिंग जाता आनी आतां आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता भाव भयणीनो आयज आमी जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता आयज आमी खरीच भाशेन चिंतून आमी उपास करुया उपास आमी केलो मागणे केले आनी त्याच्या उपरांत आमी समजली की देव आमकां बेसांवनी भरतलो ही चुकीची शिकवण हे चुकीचें कित्याक जाणा भाव भयणीनो उपासा वरवीं देव आमकां कांय दिना उपास करून आमकां फायदो जाता आमच्या मनाच्या नडसणी करपाक आमच्या मनाचें ट्रेनिंग करपाक आमकां आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमचें जिवीत सारपाक आयज आमी ह्या शिकवण बरे भाशेन आमी आमच्या जिवितान सांबाळुया आनी उपास करच्या वेळी आमी हें जें आमी आयज आयकलां ताचेर आमी नियाळ करून आमी आतां देवाच्या उतराचेर पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत सारूंक आमी आयजतान फुडें सरूया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोर तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता